37th नॅशनल गेम सध्या गोंयांत चालू आसा आनी गोंयान ऑलमोस्ट 91 मेडल घेतलेलीं आसा. काल गोंयाक बॉक्सिंगेक ऑलमोस्ट खूब मेडल गावली. पूण जो बॉक्सिंग कोच आसा तो म्हणटा की गोवा बॉक्सिंग एसोसिएशनान नॅशनल गेम्साचो जो रूल आसा तो वायलेट केल्लो आसा. तो म्हणटा की 7 जे बॉक्सर आसा तितूंतले 5 एसोसिएशन भायले घेतलेले आसा. तिणें हो इशू ऑलरेडी गोवा ऑलिंपीक एसोसिएशनाक रेज केल्लो आसा आनी नॅशनल गेम्साचो रूल म्हणटा की ओन्ली 30% जे प्लेयर आसा ते भायले घेवपाक गावतात. पूण कोच म्हणटा की 30% प्लेयर घेतलेले ना, चड घेतलेले आसा. जे 7 प्लेयर आसा तितूंतले 5 प्लेयर आसा ते भायले घेतलेले आसा. And national games have been happened. At Azala national game, Titun, out of 7 boxers, males, there were 5 were outsiders, which I had asked for right to information. What percentage? Miss Percentage was told that 70-30%, 70 Goans and 30% will be the outsiders. Here, 70% are the outsiders and 30% are Goan. So this is the reason I had asked for right to information from Olympic Association, Goa Olympic Association, that they should give me the justice and the justice for the boxers. ही बॉक्सिंग संस्थेन कोण भायल्यांक हाडल्या आणि भायल्यांक खेळयता तशें तांच्यांनी बरयल्लें आसा आमकां. आनी आमी हें नोंद केलें एसोसिएशनाक आनी एसोसिएशन आमचे कडेन वेळ मागलो. म्हणून आमी तांकां सांगलें की खेळ सुरू जावचे पयलीं तुमी आमकां कळोवपाक जाय. तांच्यांनी कळयलें ना. म्हणून आमी अजून ताजेर विशय सोंपोवंक ना तो. आणि आम्ही ऑलरेडी सांगला आम्ही की आम्ही जे नीज गोंयकार आसात तांकां आमी हे दितले, मान दितले, स्थान दितले. आणि जरी कोणी भायले आसात पण तांच्यांनी हांगा स्थायीक 15 वर्सांची आमकां स्थायीक नोंद करपाक जाय, सर्टिफिकेट ना. तो जर भुरगो शिकता हांगासर जाल्यार ताणें भुरग्यांनी 2 स्टेट चॅम्पियनशिपान भाग घेल्लो आसपाक जाय. हे सगळे आमी बॉक्सिंग एसोसिएशनाक सुचयल्ले आसा आणि कारवाई चालू आसा.